म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूची उतरां आमी आयकल्यात. आमी बोगसूंक जाय म्हूण सांगलां. कित्याक लागून आमी बोगशिता? आमी तर बोगचिना जायत जाल्यार त्यो वस्तू आमी भितरूच दवरता आनी ह्यो आमकां खावंक लागतात. कोणें तर म्हाका एक गाय मारली तर म्हाका राग येता न्हय. राग आयलो मागीर हांव ताचेर इतलो तिडटां. कित्याक लागून तिडटां? हांवें तुका कितें वायट केलां? तूं म्हाका हे भशेन कित्याक कोत्ताय? हें म्हज्यान बोगसूंक जायना. म्हणजे कितें? हांव तो सांगता तें मानिना. बरें जालें, पूण हांव रागार जावन ताका हांव बोगशिना. म्हणजे ताणें केलां तें ताका तशेंच उरता. म्हणटच आतां पळयात कितें जाता पळय तें. ह्या मनशाक कोणूय जावं तो तें ताका आमचे भितर घेवन आमी भोंवतात. ताका भायर काडून परतून भायर दवरूंक जाय, भितर दवरची न्ही. हे परी आमी खूब वजी आमचेर घेवन भोंवता. कितलीं जाणां आमचे पाठीर आहात. हें आमी बोगसूचें म्हणजे कितें? ताका भायर काडून खंयचोच दवरची, जेजू सवें दवरची. नाजाल्यार तांकां कांय फायदो मेळना, ती आनिकूय वायट जायत वयतली. आमी हाका लागून सुस्कार भायर सरतना जेजू जेजू म्हणून तांची उतरां, ताच्यो कन्यो तिचोच दवरल्यो की ना तो आमकां बोगशिता. म्हणजे कितें? आमकां तो दाखयता कित्याक लागून ही गाय ताणें मारली पळय ती. कोणाचेर ती तिडलेली आसत तिचोर कांय म्हणूंक जायना म्हणून हांगसर मोडलां. हाका म्हणटा डिस्प्लेसमेंट. तिचोर करूंक जायना तें हांगसर केलें, म्हजें सगळें थापलें. पूण हांव इनोसेंट. हें हांवें समजून घेवंक जाय. आनी हें समजून घेतलें की ना मागीर आमी तांकां बोगशिता, तांकां समजोन घेता. आनी ही तांची चूक जाल्या पळय ती आमकां समजोंक लागता. आजून तांची वाड जावंक ना, तांचे पासत आमी मागोंक जाय. आमची वाड जावंक ना जाल्यार आमी तांचे भशेनूच कोत्तेल्या. हें मनांत दवरया. तरी कृपा आमकां देवान दिवची म्हणून हांव तुमकां सदांच सांगता, रातची आनी सकाळची जेजूच्या एकवटान तुमची चिंतना भावना दवरात. म्हणजे आमी नितळ जालीं की ना जेजू जो आमचें सगळें आसा तो अदीक उजवाडाक येतलो. आनी ताचे आसण्यांत आमी सगळे जाणांक हे परी समजून घेतल्या आनी ताका बोगशितल्या. बाकीचे जे सांगलेलें आसा तें मनांत दवरया. पूण हें म्हत्वाचें. कोणें आमकां कितें म्हणलें जाल्यार, कितें केलें जाल्यार रोखडीच आमी जेजू सवें दवरया आनी आमकां फुरसत घोटाय आनी सोंशणिकायेन आमी तांचे बरोबर वावुरतेल्या, जियेतेल्या. हे भाशेन सांत इनासान भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरे सवें केलें. ताका तो सांगतालो तो ताका नाकारतलो, पूण ताणें बंद करूंक ना. ताका सदांच जेजूच्या एकवटान दवरलो, ताका बोगसिलो. आनी शेकीत ताचें परिवर्तन जावन ताणें ताका विचारलें, तूं अशें कित्याक कोत्ताय? तो म्हणूंक लागलो, हांव करिना, जेजू म्हजी सवें कोत्ता. ही उतरां म्हजी न्हय. सगलो संवसार जोडलोय आनी तुजो आत्मा उगडायलोय, हातून कितें आदार आहा ती म्हजी उतरां न्हय. ही जेजूचीच जेजून म्हजे सवें तुका दिलेली आसा. ताका लागून ताणें म्हाका ही सोंशणिकाय दिल्या, तुका बोगसूंक, तुका समजून घेवंक, तुका जेजू सवें करूंक. आनी हे भाशेन थोड्या वर्सांनी तो मागीर बदलोन आपलें जिवीत ताणें देवाक सोंपून दिलें. तेच भाशेन आमी एकामेका पासत करया. ही गोठाय आमकां मेळच्या आमचे हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येता ताका आमी हाजीर जावया. आपल्यापणाक न्हय, आमची चिंतनां, आमच्यो चाली जे भितरल्यान आमची मनां हेणे तेणें भोंवतात तें सगळें जेजूच्या ताब्यांत करया. आनी तातूंतली आमकां तो सुटका दितलो. आनी ताची चिंतनां, ताची चाल, ताची जाणवाय आमचे मदें अदीक आनी अदीक वाडोंक लागतली, घडोवन येतली. आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आमी सादतेल्या. जेजू ही कृपा तुवें आमकां दिल्याय ती आतां आमी घेवन आमचें जिवीत तुकाच समर्पिता. आनी ही बेठवणी वरवीं उंडो आनी सोरो तूं बदलून तुजें मांस आनी रगत कोत्तलोय तेच भाशेन आमचेंय जिवीत तुजे सारकें अदीक कर. आमेन.